अक्षत नायक हाच्या मृत्यू प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून ताच्या मरणाक जबाबदार आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करची अशी कागाळ अक्षत नायक हाच्या बापायन दिवचल पुलिशेंत केल्या। आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी ताणें केलेली आसा। मंगळारा सांजे अक्षत नायक हाच्या चुलत्यान दिवचल पुलिशेंत कागाळ दिली। ताका आयिल्ले दुर्दैवी मरण म्हळ्यार घात आसा असो अक्षत नायकाच्या चुलत्यान म्हटिल्लें आसा। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी ताच्या फॅमिलीन केला। देखून ह्या प्रकरणाक आतां वेगळे मोडण आयिल्लें आसा। पुरा पयलें ते सगळें सरांक खबर आसा पुलीस स्टेशनाक, तेंच्यांनी येवन परत रिपंचनामो केल्लो आसा आनी ते कितें ते रिपोर्ट दितलो। पंचनामा परत केलो। पंचनामा आयज परत साहेबांक व्हरोन जेई व्हरोन परत आमी पंचनामो केला। तो आतां रिपोर्ट कितें आसा तो सरांक कळटलो, ते आमकां मागीर सांगतले कितें हें जालां तो प्रॉब्लम। तुमचे फक्त न्याय दिवचो अशें आमकां इतलें आसा की आमकां कितें ते क्लियर न्याय गावचो की बाबा कितें जालां तें एक्झॅक्ट। आजुनूय ते फटिंगपणां उलयता की ताका फीड येवन पडल्या म्हणून, आनी आमकां आमच्या रिपोर्टा प्रमाणे दिसता की आमकां ताका हेवी शॉक लागला आनी तो ऑन द स्पॉट हे जाला। आमकां इतलोच जाय, आमकां विश्वास आसा न्यायाचेर, पोलिसांचेर की ते सारको सोक्षमोक्ष कितें आसा तो न्याय करून आमकां दितले, इतलेंच आमी आशा मागता, इतलेंच म्हणटात। आजुनूय तेच म्हणटाले, आजुनूय ते तांकां सुद्दां पुलिसांक सुद्दां सारकें आजून सांगिना की ते सत्य कितें ते आजून ते लिपयता। आतां फुडले कितें कारवाय आसा ते आमी हे करता की आशा धरता की सर आसा तेंच्यांनी जो पंचनामा केला ते बरो हेतूर तेंच्यांनी आमकां सगळो सत्य कितें ते सांगचे, इतलेंच आमी तेंचे कडेन मागणी करता। म्हणून तेंचे कडेन आमी एप्लिकेशन करता हे केला, दिला तेंचे कडेन एप्लिकेशन। ताका म्हणजे स्वताचे तेणी बापायकूच सांगतना इन्फॉर्मेशन लेट दिलें अशें तो म्हणटा। कळ्ळें? तो स्वता वचोन तेणी 108 गाडयेन घातला आनी ताका हॉस्पिटलान हाडला। हांव हॉस्पिटलान येयला तेन्ना करता जाल्यार ते डॉक्टर सांगता तो तेज्या पयलींच हे जाला, डेथ जाला। तुमकां दिसना का कोण जबाबदार आहा तेंचेर कारवाय जावची? जे कोण गेल्ले तेंचेर कारवाई जावची, आमकां 100% दिसता की तेंचेर कारवाई जावची। तेंच्यांनी आमकां फटयल्या तशें सारकें दिसता आमकां की हेंच्यांनी आमकां मिस अंडरस्टँडींग, पुलिसांकूय फटयला आनी आमकां सगळ्यांक फटयला अशें आमकां तरी दिसता। हेजेर कितें तो न्याय गावचो, इतलेंच आमी म्हणटाले।